So to that extent, they discussed this aspect of ISM and NIRI. ISM फक्त mining expert आहा. They are not experts in what you call as environment or reclamation of this thing. They are not experts. तशें निरी असते पोल्यूशन एनवायरमेंट ह्या हातूंत आसा तांकां मिनरॉलॉजी जिओलॉजी तें कळना सो कोर्टा दिसलें की ही जी कमिटी आसा तातूंत भितर हे सगळ्या तरेचे लोक आसपाक जाय एनवायरमेंटलिस्ट आसपाक जाय जिओलॉजिस्ट आसपाक जाय मिनरॉलॉजिस्ट आसपाक जाय आनी एनवायरमेंटलिस्ट आसपाक जाय आनी कोणी तरी इकॉनॉमीक आसपाक जाय अशी हें दिसली कोर्टाक म्हणून कोर्टान तशी कमिटी करपाक केली तुमकां इवन लास्ट जे एफिडेविट गोंय सरकारान घाला तुमी समाधानी आसात गोंय सरकारान जशी बाजू मांडल्या ताचेर गोंय सरकारान खंयच बाजू स्ट्रॉंगली मांडिल्ली ना गोंय सरकार फक्त डिली डायल करता गोंय सरकार फक्त वॉट यू कॉल एज ताजे पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन्स पळयता ताजे इकॉनॉमीक इम्प्लिकेशन ताजेर लक्षच दिना ह्या एफिडेविटांतल्यान आपल्या कितली वोट्स कॅप्चर करपाक मेळटली किंवा कितली लोकांक वायट दिसची ना हो तांचो मेन स्ट्रेस आहा तुमकांय तशें दिसता क्लियर तुमी जेन्ना हे सगळें पळयता तेन्ना See, I have said it earlier also that the Goa government tried to attack the petition on technicalities first, and the Supreme Court also did not like that. And you will find that when the issue of the sustainability came, the Goa government was not prepared to tell the Supreme Court on what basis the 45 million ton capping they have stated before the court. On what basis they have proposed? What were the figures coming from? So it looked that the government was not prepared on all issues when the matter came up for hearing. आणि एक इशू हांव मांडूंक सोदतां in Supreme Court Constitution bench has decided in Kerala matter mineral does not vest with state. There is no law in India which says mineral vests with state. Now that also has to be considered. There is a special leave petition on the status of leases pending for a 13-judge bench in Supreme Court. That also has to be considered. And last but not least, suppose you auction the ore and these Karnataka people say now we want to buy this ore and they succeed in their e-auction. Will they use our Goan tippers to transport the material to Karnataka? So that is a question that many truck owners are asking me. But that is a question which is beyond the purview of law. Correct. That is not a question for the court to answer. How it benefits the people? No, I think trucks should be the central this thing of entire exercise because they are the largest. They are the largest dependents. 20,000 लोक 10,000 म्हणपाक कितें 10,000 7,000 कितले जाले ते. They are the main dependents. And entire policy of this e-auction should be in favor of the truck owners. And the workers. Truck owners and the workers हातूंत भितर कांय मेळपाक ना. Workers तांकां कितें मेळटलें? And mine owners म्हणटा ते. And mine owners you was last. चलो आमी चोर आमी पिशे आमकां लास्ट दवरा पूण वर्कर्सांचें कितें ट्रक ओनर्सांचें कितें? ट्रक ओनराचें हांवें स्टडी केलें त्या प्रमाणे समज 15 मिलियनाचेर वता हांव जेटीचेर एक 8-9 मिलियन ओर आसा आनी मायनीचेर एक 6-7 मिलियन टन ओर आसा जेटी वेल्यान बार्जिंग घालप म्हणल्यार 300 मिटर 200 मिटर करेक्ट आनी मायनी वेल्यान जेटी रेवप म्हणल्यार 5 किलोमिटर ते 15 किलोमिटर हे सगळे एक्चुअल एवरेज हांवें वर्कआउट करून फिगर आउट केलां तेन्ना हातूंतल्यान कितले ट्रक एम्प्लॉय जातले ह्या 15 मिलियनांतल्यान हें हांवें कॅल्कुलेट केलां हाजे वेल्यान म्हाका मेळटा की समज हो ओर 15 मिलियन सेल करपाक समज जशें कोर्टाक इंडिकेशन दिलां की हें 1 वर्सान सोंपोवपाक जाय म्हळ्यार 8 म्हयने आमचो सिजन त्या सिजनाक काडलें जाल्यार जेटी वेलो माल कित्याक एक ट्रक 30-40 ट्रिपी मारता ताका फक्त 150 ते 200 ट्रक लागतले आनी मायनी वेलो जेटीचेर हाडून घालपाक ताका एक 1200 ट्रक लागतले म्हळ्यार हे सगळे एक्सरसाइजान नॉट इवन 10% 1,500 ट्रकच यूज जातले नॉट इवन 10% ऑल दीस 1,500 वयर ट्रक यूज जावचे ना आता एक बारीक मुद्दो हांव तुमच्या समोर मांडूंक सोदता आतां जेन्ना आमी प्रॅक्टिकली ट्रान्सपोर्ट करता पळय थोडे ट्रक आमी घेता ओरिजीन पॉयंटा वयले थोडे ट्रक आमी घेता डेस्टिनेशन पॉयंटा वयले आनी बॅलन्स करून आमी ट्रान्सपोर्ट करताले ते आतां कशें जातले तो एक प्रश्न आसा दुसरें जाल्यार जे लोक रावता वाटेक तांकां धुलबुत्तो म्हूण आमी फारीक करताले आनी आमचे कडेन प्रूफ आसा ते फारीक केल्या त्याचें कितें जातलें म्हूण लोक हे ओगी रावतले
ट्रक येतले वयतले आणि ट्रकर ओगी क्लिफाचो पण हे जे प्रश्न असतात हे कोर्टाक लागपाक शकना न्ही. कोर्ट जेन्ना आपण ऑर्डर दिता तेन्ना कोर्ट हे मुद्दे पळोवन काय ऑर्डर दिवची ना. पण प्रॅक्टिकली हे जाता पण हे ग्राउंड रियालिटी. But Ground what he reality says, is what he here. says is, while formulating a e-auction policy, this could be taken into account. Okay, perfect in that. Yeah. There is no problem. आता आणि एक इश्यू पळय मेजर जो येतलो जो ओर साठलेलो आसा जेटीचेर मेनली ते जेटी एक्सपोर्टरांच्यो. आता एक वर्स थंय साठलेलो आसा जवळ जवळ 200 रुपया टन पर मंथ आमकां रेंटल आसता जेटीवाल्यांचे ते आमी फारीक करताले. आता एक वर्स जाल्यार ते 2,500 ते रेंटलूच जालो न्ही ते ओराचो ते सोडटले. म्हजो व्यू वेगळो आसा. इल्लीगल वोर स्टोर केल्ल्या खातीर तांकां इल्लो चार्जीस तांचे कडल्यान क्लेम तो करता. अजून प्रवार जावंक ना न्ही इलिगल म्हणून. हा जेन्ना जातलो जेन्ना तेन्ना जातलो तेन्ना प्रश्न समज नाही. लिगल जालो जाल्यार तांकां मेळटले, इल्लीगल जालो जाल्यार तांचे कडल्यान रिकवरी काढून घेवपाची. पण म्हाका एक गजाल सांगा क्लिफा 2007 उपरांत अल्टिमेटली ते म्हाका दिसता गोवा गव्हर्मेंटान तो जो एक पॅरेग्राफ घालो आपल्या एफिडेविटा भितर तो सगळ्यांक तुगेलो खंय ना खंय तरी इफेक्ट जातलोच. बरो इफेक्ट जातलो किंवा वायट इफेक्ट जातलो. ती जी स्टेटस आसा की 2007 उपरांत डीम्ड एक्सटेन्शन दिल्या ती चुकीची आणि इल्लीगल ताजो परिणाम Correct. Deemed See, extension they may- दिल ना हय. they may take a decision. They may take a decision. आणि दिनासतना जे जालें No, no. ते इल्लीगल. Correct. बरोबर. सो इन दॅट सिनारियो No, but they may इम्पॅक्ट किती जातलो ताजो No, कोर्टा they may, भितर. they may take a decision to grant leases retrospectively. But it is not permitted in Correct. law. No. See, these are matters. These are matters which are yet to be decided. And if the stand of the Goa government that from that time they are no leases at all, then everything should come to the state. हे बट तुम्ही म्हणतात की ताजे उपरांत फाटले 5 वर्सां भितर जे इतले मॅसिव्ह सगळे जालें ते सगळे इल्लीगल. इल्लीगल जाता आणि रिकवरी Yeah, जाता. if that stand of the Goa government is upheld, then it is so. प्रमोद कोंकणीन एक कोर्ट तशेंच पळयतले. No, but- कोर्ट त्या गजाली कडेन तशेंच No, पळयतले. but then whether leases are to be given, they are not to be given. Like he says, his lease, he says, is a deemed retrospectively granted lease. This is what he says. Then the Goa government may grant a lease retrospectively. Whether it is right or not, maybe again that will be decided. So these issues are open. in this openness, whether anybody will participate in this uncertainty and bid for that or is a question. No, this ore, is the not one uncertain. who is taking the one who is taking the ore takes the ore on payment. He has nothing to do with your illegalities. He pays and takes. But what the about question By is the who- verdict of the court, it has become a legal war. The moment it is the sold. one who takes has no liability. I see. His only liability is to pay. No, ताका आनी कांयच लागना. ना. जरी त्या 2007 उपरांत काढला आणि जरी घडये ते इल्लीगल जरी असले की तुम्ही म्हणतात की ह्या कोर्टाच्या ऑर्डरीन ताका एक लिगल सँक्टिटी मेळटा. It is like the land which is acquired. Once the land is acquired, it vests in the government with clear title. Correct. It is something like that. म्हाका सांगा राजन बाब पुरीकार म्हणटा की 1,500 कोटी. तुमचं आता आयची फिगर पळयल्यार तर 19 मिलियन टन्स जाला. तातूंतली समजा एक 11.5 जर काडून कुशीक दवरलें जाल्यार सुद्दां 8.5 मिलियन टन जालें. स्टेटीक कितलो रेव्हेन्यू येवपाक शकता? कमीत कमी म्हजे प्रमाणे 11,000 कोटी येतलो. 11,000 कोटी. म्हळ्यार मुखाल्ली एक 5-6 वर्साची गव्हर्मेंटाक चिंता आसपाची गरज ना. 11,000 कोटी इज नॉट बिग अमाउंट. जो मायनिंगांतल्या हरशीं येतालो हय अपार्ट फ्रॉम दी अदर रेव्हेन्यूज 1,000 जो मायनिंगांतल्या 1,000 येतालो हय 10 वर्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाल्यार 1,500 येतालो. हय सो अनेक 7-8 वर्स तरी तो 1,500 चालू उरलो. तशें पळोवपाक हय. हांव कधीच तश करता पळोवपाक तशें करता गेलो. की जर डायरेक्ट आनी तश इनडायरेक्ट करपाक जायना. जेन्ना हो जो ओराचो पयसो आनी एक इशू आसा हो ओर आसा न्ही इज नॉट ए रेव्हेन्यू रिसीट. इट्स अ कॅपिटल रिसीट. आतां फॉर एग्जाम्पल आमगे जाणटे म्हणटाले ते याद आसा समज भाट आसा ते विकत न्ही जाल्यार तो पयसो तुवें जेवपाक खावपाक वापरूंक जायना. तुगे चल्या एज्युकेशन आसा किंवा तुगे चलयेचें लग्न आसा किंवा तुका घर घेवपाक जाय जाल्यारच यूज करपाक जाय. सो दीस मनी शूड बी युज्ड ओनली फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर especially which is of basic nature and education and health. ह्या तीनच केजी इट्स अ बिग रिलीफ टू दी No, गव्हर्मेंट. but one more thing is the Supreme Court itself may say that this amount should be used for this purpose, like reclamation, rehabilitation. Yeah, I think in Karnataka they have said it. They said use this money for this purpose. The money is going into Kampa. Yes, Kampa. Kampa is a compulsory afforestation management and planning authority. ते कांपाक वता पूण फुल वचना. In Karnataka 85% used to go to the mine owner because there were valid subsisting leases. So तो पयसो 85% तांकां वतालो. हांगा वॅलिड लिजीस ना म्हणून तांकां वचना. इतलेच फरक. इल्लीगल ओराचो 100% गव्हर्मेंट आहे.
that 100%. valid जे is- आता गव्हर्नमेंटच सांगता की एक 1.22 आणि 2.44 काय तो 100% तो 100% वतलो तातूंत भितर आता आनी एक 4 ते 5 मिलियन टन्साची भर पडल्या डेफिनेटली तोही कोणाच क्लेम केल्लो ना Correct. तो गव्हर्नमेंटान डिस्कवर केला सो तोही गेलो सो ऑलमोस्ट 8 ते 8.5 मिलियन टन्स डायरेक्ट सरकाराक No, बेनिफिट correct, जाता correct, correct, correct. But a percentage of that, as I look at it, will certainly go towards reclamation and But still rehabilitation. it's a big relief. Yes, it's a big- Government did not worry for at least next 3-4 years. Yes. No. Reclamation may be very large. Yes. I have seen one report which says total degradation and all that to बदलपाक जाय जाल्यार परत त्या पोझिशनाचेर हाडपाक जाय जाल्यार 26,000 कोटी लागतले म्हणून. फॉर एक्झाम्पल आता एक डंप दवरिल्लो आसा आनी तो डंप आसा न्ही तो समज आता गव्हर्नमेंट म्हणटा 1,000 स्क्वेअर एकर्स एग्रीकल्चराक काडटलो म्हणून. आता ते कितें जाल्ले आसता तूं हे जे पार्टिकल्स आसता न्ही ते पर्कुलेट जातात बिकॉज दे आर हेवियर्स आनी कितें जाता 6 मीटर पर्यंत आनी त्या वजनान ती सबस्ट्रेटा सामकी एफेक्ट जाता इम्पोरस जाता पोरस उरना ती परमेबल उरना ताका लागून तातूंत भितर ते एग्रीकल्चर जावं ते reclaim करप is a So very, ते pitch tedious कशी करता process. क्रिकेटीची हय. तशी 6 मीटर खोणून ते करचे पडटा चाळणेन बिळणेन आणि मागीर वयर टॉप सॉइल So it's a very tedious process. इट Yes. टेक्स अराउंड 10 years and it's a very costly proposal. म्हाका एक गजाल सांगात टायम सोंपतना म्हाका सांगात ही ऑर्डर जर तुमी पळयली जाल्यार कोणाचे फायद्याची कोणाची लुकसाणाची आता ते पळोवच्या शिवाय कशें सांगता जे तुमकां खबर आहा ताजेर आता गोवा गव्हर्नमेंटाच्या अफिडाविटान कोंकणीन आमची एक म्हण आहा सुण्याक पिसो सांग आनी शूट कर अशें तें कितें तरी आसा अशें म्हाका दिसता. सो तुमची कोणाची फायद्याची कोणाची लुकसाणाची सगळ्यांचें नुकसाण आहा हातून कोणाचो फायदो ना स्टेटीचोय फायदो ना स्टेटीचोय फायदो ना कित्याक देर इज स्टील ए अनसर्टनिटी ऑन दॅट लिगॅलिटी ऑफ दॅट मनी वीच दे आर रिसिवींग. ओके क्लियर No, I have studied in the beginning itself. The Goa government wins. It gets a bonanza. The Goa Foundation wins. It has been their stand is vindicated because at one time they threw stones at Goa Foundation. Which I have they- never thrown stone that No, He's saying the I mean their stand is vindicated. The Goa wins. I mean the entire state of Goa wins besides the Goa government. so you are looking at it, this is a positive judgment. Positive judgment. Right, Bob? Completely it's in favor of people of Goa and this is only the harbinger of the second order which will declare auction of leases itself rather than ore. It's an harbinger because the leases belong to people and people should benefit, get compensation for the leases itself when they are given out. So ते जेन्ना जातले that will be very much in favor of people. आता it is 10% in favor of people. पीपल सो म्हाका दिसता हाजेर आमी थांबतात खंय तरी हरीश बाबाचें मातशी वेगळी मत आसा पण दोग जाणांक दोन एक्सपर्टांक दिसता की दीस इज प्रो पीपल ऑर्डर जाल्यार तांकां दिसता की कोणाचोच फायदो जावचो ना इन द लॉंग रन एवरीबडी वील सफर बिकॉज ऑफ दीस ऑर्डर सो इतल्याचेर आमी थांबतात तुमी आयले आनी इतली बरी एनालिसीस कारण लोकां खातीर ही एनालिसीस वचप सामकें म्हत्वाचें आशिल्लें आनी साद्या सोंप्या शब्दां भितर वचप म्हत्वाचें आशिल्लें ती तुमी केली सो थँक्स अलॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार. थँक्यू.